You must have heard of me through the media most of the time. We say power to the people. Like, you know, we have the Panchayat Raj system where the power is supposed to be the people and power at the grassroots level. Rajiv Gandhi had started it. But what we see in Goa today is Panchayat Raj has become a shame. A shame. What people have lost their faith. I think most of the majority of the people here will accept that people have lost their faith in the Panchayat Raj system. And why people have lost their faith in the Panchayat Raj system? Because of politics, opportunism, and everything what is happening. They tell you something in front of the face, but moment when you turn your back, it turns something else. Today, Gram Sabhas have become what? Everybody has been to the Gram Sabhas. People have lost interest in the Gram Sabhas. They have become fish markets. Fish markets because nobody is following the resolutions of Gram Sabhas. Gram Sabhas are what? And village committees are... You mean to say they are managed by the people? Gram Sabhas are members basically who are on the voters list of the particular village, and any decision taken by the Gram Sabha has to be religiously followed by the panchayats. Why it is not being followed? It is being resolutions are being manipulated by the Gram Sabhas, and if they want, they just draft a resolution when there is no quorum also, and minutes are being fabricated after the meeting is finished. Why this is happening? Because Panchayat Raj has become a shame. If Panchayat Raj has come to a strong point, people will have faith in the system. And talking of development, people talk of development. Benali constituency, what development has taken place? You see the condition of the road. 2 years back, people were suffering. The roads were dug for laying water pipes and electric cables. Then Reliance came and dug the road. Did the people raise the noise? Did the politicians come on the road? People have suffered. People have suffered so badly that they had fallen sick by the dust of the concrete which was laid. They have dug, but no politician had come on the road. Now you see elections. Politician will come to your doorsteps for what? When the people require, you don't see politicians. Everybody knows politicians. Why are you coming at the doorsteps? We don't require. Attack, consult people, see what is their genuine concern. There's no point in having dialogues and having all these talks. But what we want is general taking care of the genuineness of the people and talking. You see the street lights, the electric poles are hanging. Now when the BRICS summit is coming, you are doing all these makeshift arrangements. Why? When the people were asking for you, nobody was raising a voice. They were not repairing. Overnight you are putting the hot mixing the roads. For what? Because Mr. Putin is coming, 5 BRICS leaders. And what about the people who are staying here? You don't take consideration of the people, local people who are staying here. And why the elected representatives were not raising their voice? Night time you can hot mix these roads, but daytime you cannot do it when the people required it. How much people have suffered? I think everybody will agree to this point. लोकशाय लोकांनी मानून घेवंक जाय जाल्यार पंचायत राज घटमूट करात अशी मागणी ऑल्विनान केल्या. पीपल हॅव लॉस्ट फेथ इन दीस पंचायत एंड द ग्राम सभाज आनी थंय रिजोल्युशनां जाता ती मॅनेज करता अशें ताचें म्हणणें आसा. आपल्याक जाय ती एकदां लोकांची फावो ती संख्या थंय नासतना हजार नासतना लोक रिजोल्युशनां घेतात आनी आपल्याक जाय तशी कामां करतात असो ताणें आरोप केला. ह्या मतदारसंघात कसलीच उदरगत जावंक ना अशें सांगतना ब्रिक्सा खातीर फास्ट कामां केली, रातची कामां केली आनी जेन्ना मोबायल टावर रिलायन्साक घालूंक दिवंक जाय तेन्ना रस्ते खणून कितलो तेंप दवरले आनी त्या खातीर लोकांक हांगा दुयेंसां जालीं असोय ताणें एक उजवाड घाला. हांव जुझे रॉड्रिगीस बेनावलीम सिवीक एंड सोशल फोरम वायस प्रेसिडेंट आहा आनी मुळासून हांव एक शेतकामती. हांव शेतकामतींतल्या फॅमिलींतल्यान वयरसून येयला. एज टुडे आय एम ए टॅक्सी ड्रायव्हर. आयज हे गोवोरमेंटाचेर चोवपाक गेल्यार लास्ट अरावंड 2002 or 2007 आमी गोंया जो नीज गोंयकार आहा तो दालीत कसो जियेता. आमी गोवोरमेंट जें थिंगा गोवोरमेंट थिंगा सेंटरासून हिंगा आमगे पर्वरीसून सांगता तें हिंग चलता. जे ग्रासरूटाचे लोकां जाय हें केन्ना जायना आनी केन्ना जावपाचें ना असो गोवोरमेंट आसत जाल्यार. मुगेलो पयलो भावणो आहा आतां कोण न्यू गोवोरमेंट येतलो तेणें फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांकच्या पयलें रिजनल प्लॅन थारया घालपाक. जे वस्तू आमगेल्यो शेतां आहाय ते शेतां आसूं जाय, दोंगर आहाय ते दोंगर आसूं जाय, जी फॉरेस्ट एरिया आहा ती फॉरेस्ट एरिया आसूं जाय. मिनिस्टरांक ओ MLAक ओ पंचायत बॉडीक जाय तें जावपा जायना. हांव डिसएग्री अगेन्स्ट दीस स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर रुडोल्फ बारेटो. नॉट अगेन्स्ट हिम. तेणें स्टेटमेंट केला पंचायत बॉडी कडेन कांय ना म्हूण. पूण हांव प्रूव कोता हायकोर्टान एक स्ट्रक्चर डिमॉलिश ऑर्डर पास केलो आसतना पंचायत लायसन्स दिता. एकुणूय 2-3 इश्यू आहाय ऑल कमर्शियल पर्पज. ते आतां आमी रेजिडेंट्सांचे कोण दुस्मान कोण ते आमचे न्हय. कोण रेजिडेंट्स काडा वो कितें आपल्यागे भाटान आमचे कोणाचें ऑब्जेक्शन काय नाही. पूण जे वस्तूक जे कन्सर्न ऑथॉरिटीके परमिशन जाय आसतना आनी
ते वस्तूक एक देखून सिंगल ऑथॉरिटी केलें परमिशन नासतना पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ग्रांट केलो आहा. आयज हांव मागोतां पंचायत आमगेले ग्रासरूट जे ग्रामसभा रिझोल्युशन पास कोता ती फॉरवर्ड जावपाकूच जाय. आनीक ग्रासरूट म्हणजे आयज कितें जालां, आयज MLA आनी मिनिस्टर थिंगा एक प्लांटेड ग्रामसभा मेंबर धाडटाय आनी ती आख्खी ग्रामसभा पेडा कोताय. जरी तर 99% एग्जाम्पल मोपा नाक म्हूण सांगता, एक ग्रामसभा मेंबर येता आनी त्यो सांगता ना मोपा जायो. हें कितें? आयज पासून केसले इश्यू बंदींग इश्यू आहा हिंग गोवा, एक आमगेलो MLA तेजेर निशेध माना. हें कितें? आमगेलो MLA न्हू, आख्खे जायत जाण वॉल्टर बॉय आहाय तितले बाबा एक माडा इश्यू येयलो, ग्रास येयलो, कोणें रेज केलो ना. आनी कितें इंग्लीश मिडियमा लागून झगडीं जालीं, हिंग लोक रस्ते येता, कितें जायना. मोपा लागून आमी 4 मिटींग केल्यो, आमगे MLA केन्ना पावलो ना. अशें करून जावपाक जायना. एटलिस्ट तें उबो रावंक जाय आनी आपल्या गेलो व्यू ते ग्रामसभा लोकां वतीन घालूंक जावो. जुजे रॉड्रिगीस म्हणटा की नीज गोंयकार जो आसा तो हांगा गोंयान दलिता भशेन जगता आनी हो ताणें खेत परगडायला की रिजनल प्लॅन जायना. तो म्हणटा जो जो वाठार आसा, रानां वाठार, शेती वाठार, सेटलमेंट वाठार, हे वेगवेगळे कितें आसा ते सारके थारायात आनी रिजनल प्लॅन एकदां निश्चित करात अशी ताची मागणी आसा. हांव एंटनी रॉड्रिगीस, पूण म्हाका रिजनल म्हळ्यार सगळे वळखतात. हिंग बसून आसल्या जायत जाणांनी आपणापणान गेलें सजेशन दिलें, कांय उलयलें. त्या पंचायताचे थोडेंशें सांगो सोदिता हांव. पंचायता खरें रायट काडले, रायट्स दिले नाय. आनी पंचायत आतां म्हणटा पॉलिटिशियन पंचायत चलयता, पूण मुगे भाशेन आमकां निवडून हाडटा आमगेलो लोकल बॉडी, ग्रासरूट लेवल बॉडी. जाल्यार बोर सरपंच आहा तो पॉलिटिशनां केन्ना आयकपाना. जे लोकां जाय तेश कोतलो. तो पॉलिटिशनाचे सगळ्या पॉलिटिशनांचे घालूंक जायना. जो सरपंच पयलीं बरो आसूंक जायो, इलेक्टेड मेंबर आहाय ते पयलीं बरे आसूंक जाय. आमी रोखडे दुसऱ्या बोट दाखयताय. डेव्हलपमेंट आतां डेव्हलपमेंट कोता आसतना कितें फोंडो पडटा कास्तीक आमी एक घर बांदताय. त्या घरां आमी रावतो आमी एक रुमा वचोन रावताय. तितून रोप बोताय, तितून पेट आसताय, तितून निंदताय. कित्याक आमगे घर तयार जातरी आमकां बरे भाशेन त्या घरान रावोंक मेळटा. थोडो कास्तीक काडूंक पडटा. तेच भाशेन कांय डेव्हलपमेंट जाला, त्या दोळा लोकांक त्रास जाले, पूण ते आमकांच आमी त्रास काडले म्हूण मुगे भाशेन तूं कांय ना. उपरांत चड त्रास डेव्हलपमेंट काबार जातरी आनिकूय त्रास जाताय जाल्यार त्या दोळा हांव मानिता. पूण सांगपा म्हळ्यार एकूच, हांव पंचायत मेंबर, एक्स सरपंच आनी मुगेलो दीस इज माय 4th टर्म इन वार्का पंचायत. सांगपा म्हळ्यार एक जो डेव्हलपमेंट हांवें म्हजे नदरेन चोयला, पयलो डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जावन गेले बेनावली मतदारसंघाक. निवडून येयले तितले मिनिस्टर जावन गेले, पूण एक आज कैतानो सिल्वा हो मिनिस्टर जालो ना, MLA आहा. तेणें डेव्हलपमेंट केला तो हांव सांगता. थोडो म्हाका दिसती पडटो. डेव्हलपमेंट शूड बी पिपल्स नीड. डेव्हलपमेंट तुका जाय तेस करूंक जायना, हो लोकांक जाय तो डेव्हलपमेंट जायो आनी तो आयज जाला. हाय टेंशन केबल अंडरग्रावंड इज ऑज द पिपल्स नीड. एक लोकांक गरज आसली तें जालां. सेकंड तुगेले वॉटर पायपलायन जेन्ना काँग्रेसान इतू वर्सां चलयली तेन्ना ती वॉटर पायपलायन मोर दॅन 68 जाले, कोणें तेजी खबर घेवं ना. ती भितर कुसोन पेडे जाल्ली. कांय आमगे मतदारसंघा मिनिस्टर जावन गेले, तेमी तेजी खबर घेवं ना. पूण आज आमगे MLAन विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट हांव म्हणा तेणें केलां वो तेगे वर्सां तूं केलां इंट्रस्ट आहा मो ती वॉटर पायपलायन आख्खी चेंज केल्या. दीज आर द पिपल्स नीड. हे लोकां गेले गरजो. तिसरो डेव्हलपमेंट सिर्वेज. एंटनी रॉड्रिगीस जाका रेजिनाल्ड म्हणून वळखतात आनी जो पयलींचो सरपंच आनी पंचूय आसा ताजें पयलीं अशें म्हणणें आसा की तुमी फक्त राजकारण्यांक बोट दाखोव नाका. जर त्या गांवचो सरपंच जर कडक आसत, कायद्यान वागपी आसत जाल्यार राजकारणी केदेंय येवं कांय जावंक शकना अशें ताचें म्हणणें. तो म्हणटा की ह्या सद्याच्या लोकप्रतिनिधीन मंत्री नासतना सुद्दां जी लोकांच्या गरजेची कामां आसा ती केल्यान म्हणून. हांव दोनाथ डिकॉस्टर, अ बिझनेसमॅन, a social worker and president of Orly Social Welfare Association. I would like to
change the topic away from what we are talking about, political, means development or something. The development is not about what we are thinking of. The development, if we want real, it should come from the government departments. Today, if you see, you take any file to the department of the government, those governments are not functioning at all. Say 30 years back, if you go, I have been in this field for almost 30 years, and I have been an active member of Gram Sabha. My colleagues will tell you, in Olin Panchayat, there will not be a single Gram Sabha without me. My suggestions are both the sides, for give them an idea how to develop also, but there are hardly anyone who will take my suggestion also. Now I am talking about this thing is today, right from the center up to here, they are charging service taxes. Now service tax is where we have to get services from the people who are employed in the government offices. Many of you all have said now there are no services. Even Alvin George was saying that we require, means somebody has, sorry Alvin, somebody has said we require services, means people require jobs. Now jobs is not what we are talking about, jobs. Jobs we have to get first from the people who are actually doing the jobs. You go for a clerk level to the collector level. There is nothing in functioning as such. So that is where all the governments have failed throughout the years. 30 years back it was different. There was something was happening. If you write something, there was a reply to you. Today there are no replies. Nothing is done. And now for last 5 years I am telling you, even previous to that, it is gone to such level, a file which you give there for just a mutation file, which is to be done. Now they are saying within 1 month or 15 days we have to do. But it will take at least 2 years to 3 years. This is where we have reached. And we are saying we are doing bricks, everything, big things. But these main things are gone. गव्हर्मेंट खाती आपले काम सारकें करिना असो आरोप डिकोस्टा बाबान केला. एक फायल दिल्यार पयलीं 1 म्हयनो 2 म्हयने वताले, आतां 2-2 वर्सां वतात असो ताजो आरोप. हांव हॅनिबल डिकोस्टा. हानी म्हळ्यार आवडटाय सी एज अ प्रोफेशन एज अ सीमॅन 23 years in seaman life. मुगे चडशें उलोवप म्हळ्यार आतां सगल्यांनी सांगिलां एक एकल्यान, अर्दान रोडा सांगलां, अर्दान डिवेलपमेंटा सांगलां. गोवा चडसां जी येताय म्हणटा टुरिजमाचें, मोस्ट ऑफ अस. आनी टुरिजम आनी आमगे आख्खी बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती आख्खी हेची कोस्टल आहा. सो टुरिजम गोंयकार थोडे पोट भरताय ते हारी, शॅक्स ओनर्स, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, हॉटेल्स आनी थोडे जाण आमगे लोकल्स आहाय ते बिजनसमॅन. बारीकशें चोवपाक गेल्यार एक बिचीचेर तरी एक गॅस्ट तरी येता, एक चेंजींग रूम ना. बाबा दर्यासून खारें उदक घेवन येयलें जाल्यार एक शावर ना, एक बरो एक टॉयलेट ना. हें करपाचें गरजेचें. हितू आयज तरी गोंय तरी हितू टुरिजमाचें हें ब्लूम जाता जाल्यार ह्यो फॅसिलिटीज पयर आसूंक जाय. बाय क्लिनींग ऑफ बिचीस, चेंजींग रूम, टॉयलेट्स, ह्यो फॅसिलिटी आसूं जायो. आतां सगल्यान एक एकल्यान म्हळां बाबा हेणें आमगेलो प्रोटीन म्हळां ब्रीज लागोन, होरें ब्रीज लागोन जाय आसली, पूण दॅट वॉज डन बिफोर वेन द चर्चिल आलेमा वॉज द PWD मिनिस्टर. तेदो बंद जाल्ली ती ब्रीज जाली. होरें 2 ब्रीज आहाय, लोकां जायत बऱ्या पडले. फोट ना. मोपा लागून जायत जावन जगोळे खूंय आहा मोपा खबरू. आपण तरी सगळे तरी बंद जाता. आतां हांयको वयर सुद्दां इलेक्शन येयलें, पयलीं कोणकाणय आतां येतलें हांयको मोपा इशू. MOI आयज तरी हांव फ्युचर, माय डॉटर्स फ्युचर इज बिकॉज ऑफ MOI. हांवें मुगे चेडा थिंग गाय नासता, हांवें प्रायवेट स्कुलान गेलां. कित्याक फ्युचर ना कोंकणीचें. कोण कोता हें फ्युचर, कोण डिसायड कोता? वी हॅव टू डिसायड, नॉट दीस MLAs ऑर मिनिस्टर्स. वी पेरंट्स हॅज टू डिसायड. आनी आमी केदोन डिसायड कोतले? आमगे भुरगीं हालीं आयज तरी गोंयच फ्युचर आहा, दॅट इज वीथ आवर चिल्ड्रन्स हू हॅज टू डिसायड अबाउट द फ्युचर ऑफ गोवा, एंड वी हॅव टू थिंक अबाउट देम. ज्या पर्यटनाचेर गोंय जगता, एक म्हत्वाचो कसो घटक ह्या येणावळीचो
त्या खातीर ज्यो मुळाव्यो साधन सुविधा आसूंक जाय त्यो ना हाजेर ताणें उजवाड घाला आमच्या डिकोस्ता बाबान. तो म्हणटा की ट्युरिस्ट येतात तांकां थंय चेंजींग रूम जाय, शावर जाय, फ्रेश जावपाक जाय, टॉयलेट्स जाय आनी ह्यो बिची क्लीन दवरपा खातीर कितें तरी वावर करूंक जाय. तो जायना अशें ताणें म्हळां. म्हजें नांव जोकीम डायस. हांव सुरावले गांवचो. हांव सुरावलेचो आदलो डेप्युटी सरपंच आनी हांव ह्या आदीं हॉटेलान काम करपी. आतां म्हजो ओन बिझनस आसा. हांव सांगूंक सोदतां आमचे डेव्हलपमेंटा वयर आमचे सेरावले 2 रेल्वे ट्रॅक आसा. आतां सद्या 2 आसा आनी आमकां लोकांक भरपूर त्रास जातात ते क्रॉस करपाक. सगळे सायडीन ते बंद केल्या, आमकां वाटो सोडूंक ना. आतां आनी एडिशनल आनी 2 ट्रॅक येता. सो आनी आमचे मागणी आशिल्ले जायतीं वर्सां फाटीं पर्यंत आमी अशेंच झगडटा की एक फ्लायओवर आमकां आसचो. ते वाटेन दुसरे वाटेन आमकां धाकटी व्हेकल वा 2 व्हिलर वचपाक एक वाट आसची. फूट ओवरब्रीज आमी म्हणटा ओवरब्रीज हे आमी मागतात. ते बाबतीन आमच्या गांवांत कांय जावंक ना. आमचे एक्सपेक्टेशन आसलें हे टर्माक तरी जातलें अशें म्हणून, पूण जायत्या जाणांनी तें ओपोजूय केलें आनी तें आडून उरलें. आतां सगळे बाबतीन पळयल्यार हांव हॉटेल इंडस्ट्रीक काम करपी. आमची आनी एक इंडस्ट्री आसली ती म्हणल्यार मायनींग तर गव्हर्मेंटान सोंपूनच उडयली. आतां उरल्या ती आमची हॉटेल इंडस्ट्री आमची. आतां अशें आमकां गोंयांत असलें नांव मेळना की वी आर फेमस फॉर प्रॉस्टिट्यूशन, वी आर फेमस फॉर ड्रग्स, वी आर फेमस फॉर all this sort of gambling activities and all this. So actually we are losing our identity. आमी एक असलें डेस्टिनेशन जावन गेला आनी हे ट्युरिजम इंडस्ट्रीकूय मार बसला. एक हाय प्रोफायल जो गेस्ट हॉटेलान येतालो वा हांगा गोंयान येतालो, जो स्पेंड करतालो, तो आतां फाटीं सरता. हे सगळे आमचे डेव्हलपमेंट ऑन द फ्रंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रंट चडशें जावंक ना. सी मारगांव गेल्यार सगळे आमी मारगांव वचपाचे. एक रस्तो अजून पर्यंत कांय एक फ्लायओवराचे प्लॅन ना म्हण एक कितें ते ट्रॅफिक सोडून दिवपाचें कांयच जावंक ना. एक गार्बेजाचो प्लॅन ना. हांगा ट्युरिस्ट फकत आमच्यो बिच्यो पळोवंक येना. दे कम फॉर आवर कल्चर ऑल्सो. आमी एक दुसरे भशेन जगून आयिल्ले मनीस. सेरावली गांवांत 2 रेल्वे ट्रॅक आसा आनी त्या खातीर हेवटेन तेवटेन वचपाक येरादारी करपाक खूब आडखळी जाता. त्या खातीर एक फ्लायओवर बांदचो अशी मागणी जोकीम बाबान केल्या. गोंयचें नांव गॅमलिंग, प्रॉस्टिट्यूशन आनी ड्रग्स हाका लागून पिड्ड्यार जाता. थंय कितें तरी प्रशासनान नेम घालून कितें तरी वेवस्था करची अशी जोकीम बाबान मागणी केल्या. हांव निलेश प्रभुदेसाय, बाणावली गांवचो ग्रामसभा मेंबर प्लस एक्स रणजी प्लेयर क्रिकेट. हांगा बाणावले गांवाक गेले 25 ते 26 वर्सां हांव पॉलिटिकली इनवॉल्ड आसा. म्हळ्यार 1989 जेन्ना चर्चिल फर्स्ट टायम जिखून आयलो काँग्रेसी टिकेटीचेर, तेन्ना ताजे ओपोजीट आशिल्लो. म्हजें पोजिशन सदांच अशें की नॅशनल जी पार्टी आसा ताका सदांच आमी लोकल पार्टीक सपोर्ट. नॅशनल पार्टी ओपोज म्हणटा तो जालोच, ऑटोमॅटिकली जाता. लोकल जी पार्टी आसा ताका सपोर्ट करपाचो. अजून पर्यंत हांव लोकल पार्टीकूच सपोर्ट आयलो. UGDP जावं दी, जेन्ना चर्चिल आशिल्लो UGDPक ताका हाडलो चर्चिल. प्लस मागीर तूं परतो UGDP मिकी पाशेको, मागीर परतो गोवा विकास पार्टी, सेव गोवा पार्टी जेन्ना चर्चिलान परती केल्ली तेन्ना मिकी जेन्ना नॅशनल काँग्रेसीक ताजे पयलीं मिकीक सपोर्ट केल्लो बिकॉज ही वॉज इन लोकल पार्टी. सो लोकल केन्ना जाता की लोकल जेन्ना पार्टी आसता आनी कॅन्डिडेट तुजो लोकल आसता, लोकल पार्टी आसता तेन्ना सगळीं डिसिजनां लोकली घेवपाक मेळटा. ती डिसिजनां तुगेली नॅशनलायज पार्टी आसली जाल्यार चडशी व्हडली लोकल ग्रावंडाचेर घेवपाक मेळनात. नॅशनलायज पार्टी आतां आमी डेव्हलपमेंट म्हणटात. नॅशनलायज पार्टी कितें करपाक शकता? नॅशनलायज पार्टी सामकी तुका दुसऱ्या लेवलाचेर लोकल लेवलाचेर पावपाक शकना. तर तांची आतां समज कोणी समज नॅशनलायज पार्टीचेर कितले अशें जाल्लें आसा की नॅशनलायज पार्टीचेर निवडून आयिल्लो आसा, पूण जेन्ना तो लोकल प्रॉब्लेम घेवन वता तेन्ना ताजे कोण आयकनात. कित्याक तांकां ते व्हडले पडून गेल्ले आसना, लोकल प्रॉब्लेम पडून गेल्ले आसना. सो लोकल पार्टी इज मोर इम्पॉर्टंट, नॉट नॅशनलायज पार्टी, बिकॉज यू वील गेट लोकल लिडर फॉर दॅट.
आतां इतलीं वर्सां जालीं म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आमचो ह्या दिसांनी म्हळ्यार लास्ट 1 वर्साक लायटीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. तो कित्याक म्हळ्यार हाय टेन्शन जी वायर आसा, हाय टेन्शन वायर अंडरग्रावंड गेल्ली आसा, प्लस 220 kVA ट्रान्सफॉर्मर 95% जाल्ले आसा. मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार वायर व्हेली म्हूण कोता येना, ताजे ते कॅरियर आसा तो ट्रान्सफॉर्मर बरो वचपा जाय. सो ट्रान्सफॉर्मर पोरना आसा आनी तुजी नवीन लायन वयल्या देर इज नो प्रॉब्लेम. सो ट्रान्सफॉर्मर 95% जाल्ले आसात. दुसरें म्हणल्यार आमी फकत हांगा पळयताले, खंय शारांनी पळयताले शिवेज प्लांट शिवेज ड्रेजिंग जातालें पळय तें आमी फक्त शारांनी पळयताले. आतां आमकां ऑलरेडी कोलवा जी लायन आसा पळय, कोलवा थंय सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट येता, प्लस थंय सिवेज ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट जाल्लें आसा. हांगा हॉट मिक्स जाल्लें आसा. मेन कोलवा तुगेलो कोलवा रोड जो आसा तो सर्कल टू तुगेलो कोलवा पर्यंत, कोलवा हाफ म्हळ्यार हाफ न्ही, मोर दॅन 70% पर्यंत वायडनींग जाल्लो आसा. आतां हो पयलीं एक्वायर जालो 1985 or 1990 कितें तरी, अजून पर्यंत तो जालो नाशिल्लो. सो व्हडले आतां मेन इम्पॉर्टंट कितें, जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशी रोडूय वाडपा जाय. पयलींचेच रोड घेवन घेतले आनी पयलीं 10 वर्सां 5 वर्सां पयलीं हॉटमिक्स घाल्लो तोच आजून घेवन म्हणून. सो हॉटमिक्स जाल्ले आसा. आतां प्रॉब्लेम जालो तो ब्रिक्सा लागून आमकां प्रॉब्लेम जालो तो ब्रिक्सा लागून इतले लागून जाला, हो जो रोड जे आसा पळय जे केल्ले आसा आतां पळय जे तुमकां हॉटमिक्स दिसतात की कोलवा टू केळशे और तुगेलो मेन रोड जो आसा सर्कल टू कोलवा, हो हॉटमिक्स जाल्लो तो पावसांत घालो. हो ऑलरेडी हो स्टँडर्ड आनी हे 15 नोव्हेंबराच्यान सुरू जावपा आशिल्लें. आतां तें समज जाल्लें तें बरें जाता आशिल्लें. आतां हॉटमिक्स आतां ब्रिक्सा लागून कितें जाल्लें आसा, म्हाका ताची इन्क्वायरी करपा जाय. हो ताणें टेम्पररी घाला एक्चुली, तो ताणें घाला हाजेर उदकाचेर घाला. पावस पडत तांकां जायच आशिल्लो कित्याक व्हडले प्रायम मिनिस्टर बी येवपा आशिल्ले 5 ताचे, सो जायच आशिल्लें, देर वॉज नो प्रॉब्लेम. बट वॉट आय से, हे जाले घाल्ले आसात, आतां ताची कपची वचपा लागले. उदकाचेर घालता डांबर उरना, हाजे ताचेर कपची वचपा लागले. सो ते आतां नोव्हेंबराच्या 15 तारखेक जे सुरू जावपा जाय आशिल्ले ते जातले काय ना. दीस इज मोर इम्पॉर्टंट कित्याक स्कॅम म्हणटा ते हांगा जातात. आतां PWD मिनिस्टरान समज सांगलें की तेच समज पयशे समज हातूंत घाले म्हूण सांगले, आमी फटवले. सो वी हॅव टू फायट वीथ PWD टुडे ऑल्सो. निलेश बाबाचें म्हणणें अशें आसा की जर बरी उदरगत जावंक जाय, लोकांच्यो समस्या समजून घेवंक जाय जाल्यार थळाव्या आमदारान थळाव्या पक्षा बरोबर आसूंक जाय, राजकीय पक्ष आसूंक जाय. जो देशाचो पक्ष म्हणजे नॅशनल लेवल पक्ष आसता ते थळावे मुद्दे समजपाक कठीण जाता तांकां, अशें ताणें मत मांडलां. हांव शाकुंतला मिस्किटा, कोलवा सिवीक एंड कंज्युमर फोरम मेंबर. My request to the party that wins during these elections is, first and foremost, you should implement the 73rd and 74th Amendment to the Panchayat Raj. Give powers to the people. Let the development come from the people. In the Gram Sabhas, we have the ward development committees. Let them suggest. And these suggestions should go into the regional plan. And as per these suggestions, we should have a development, not something that is imposed on us. Many things that these politicians say development, they just do something illegally and then they say activists are opposing. It is, if we were activists were opposing, we would say high courts and all these other courts would have not stopped you. If everything is legal, nobody can stop you. So this is my concern. Secondly, this national and international level whatever functions that occur in Goa, the government should first consult the locals. The pros and cons should be explained to the people before you bring such big projects or events in Goa. That is my humble request. 73rd आणि 74th अमेंडमेंट जे कॉन्स्टिट्युशनान केला पंचायती राजा खातीर, पंचायती एक्टा खातीर, ते इम्प्लिमेंट करचे, चोडणुकेत हाडचे बेगीनूच अशी मागणी शकुंतला मिस्किटान केल्या. आय एम एडवोकेट जुदस शागस सिल्वा. सगळें हें इम्पॉर्टंट म्हळ्यार मेन थिंग इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तें स्पेशल स्टेटस मेळपा जाय गोवाक. गोवा स्पेशल स्टेटस मेळना जाल्यार जॉब प्रॉब्लम सॉल्व जावपा ना आनी दुसरे प्रॉब्लम सॉल्व जावपा नाय, सगळें कन्फ्युजन जातलें. स्पेशल स्टेटस इज अ मास्ट. पयलीं बेजीक म्हणून तें स्पेशल स्टेटस. गोवा इज डिफरंट, देखून स्पेशल स्टेटस मेळपा जाय. आनी अलॉंग विथ स्पेशल स्टेटस ऑल ओवर इंडिया गोवाक सेपरेटली दिवपा जायना जाल्यार ऑल ओवर इंडिया ड्युअल सिटीजनशीप अलाव कराय.
ह्या मतदारसंघाक एक अडचण येता ती म्हणजे हांगाचे चडशे लोक पुर्तुगीज पासपोर्ट घेवन भायर गेल्यात आनी तांची नांवां आतां मतदार वळेरेंतल्यान काडटात. त्या खातीर ड्युअल सिटीजनशीप मुद्दो उपस्थित केला एडवोकेट सिल्वान. ताची मागणी अशी आसा जर फक्त गोंया खातीर दिवप शक्य ना जाल्यार पुराय देशाक ती लागू करात आनी सगळ्यात बरोबर आमकांय ड्युअल सिटीजनशीप म्हणजे दोट्टी नागरिकत्व जारी करात. तसोच ताणें गोंयाक स्पेशल स्टेटस खासा दर्जो मेळचो ही मागणी केल्या. आयज तुमी हांगा जमल्यात आनी आपआपले विचार बरे मांडले. एक्चुअली ह्या मतदारसंघात चडशे पळोवंक गेल्यार आमकां पयलीं उपस्थित जावंक ना तो चड मुद्दो हांगा दिसून आला तो पंचायती राजाचेर चडशा लोकांनी भर दिला. हांगा सगळ्यांची मागणी आसा की पंचायती राज घट करचें, ग्रामसभांक जे थाराव घेतात ते सारके करून घेवचे, ह्या खातीर नेम आसचे आनी जाता तितलो राजकारणाचो पंचायतीचेर दबाव येवचो न्हय आनी मॅनेज करून नाटकां करून थंय तरेतरेचे थाराव आपल्याक जाय तशे पास करून घेवचे न्हय अशी मागणी. खूब जाणांनी म्हळां की हे सरकार आसा ते जर फुडें सरकार येत जाल्यार गोंय काबार जातलें. कांयच उदरगत ह्या मतदारसंघाची जावंक ना अशें खुबश्या जाणांचें म्हणणें जाल्यार कांय जाणांनी म्हणलां की उदरगत जाल्या. पर्यटन क्षेत्रांत खुबशे ज्यो साधन सुविधा जाय त्यो जावच्यो म्हूण मागल्या आनी एकट्यान तर सारकें निर्शेवणी येवपा सारकेलें वाक्य उलोवन दाखयलां की नीज गोंयकार हांगा दलिता भशेन जगता म्हणून. आयज आमी बाणावले मतदारसंघान ही मतदार राजा कार्यावळ घडोवन हाडली. अमेया डेरी एंटरप्रायज बाय अबाब इंडस्ट्रीज हांणी ही कार्यावळ पुरस्कृत केल्या. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयज हांगा सगळे आयल्यात आनी तुमचे विचार मांडले, आमच्या कार्यक्रमांक यश हाडून दिलें त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आनी पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. There are lots to tell.